आज सेवा ह्या संस्थेन खास करून हो कार्यक्रम जो सिनियर सिटीजन डे जो आसा तो साजरो करपाक जो हांगा दुर्बाट ह्या आमच्या स्कुलान दवरलो। हांव सेवा संस्थेच्या मना पासून अभिनंदन करता की समाजांत अशे तरेचे जागृती करपाचें काम, समाजाक आपली कर्तव्य आनी इतर सगळे सेवा पुरोवपाचें काम, ही सेवा खरेंच सेवा संस्था बरे रितीन करीत आहा, तांचें अभिनंदन। ह्या दिसाच्या निमित्तान तांणी सिनियर सिटीजन कार्ड पण वाटपाची सोशल वेलफेअराच्या माध्यमातून वाटपाची सोय हांगा केल्ली आनी उत्कृश्ट आतां सिनियर सिटीजनाची कर्तव्य कितें, तांकां मेळणारे सगळे फायदे कितें हाजें एक लेक्चर हाजे नंतर जातलें आनी सिनियर सिटीजनाक मार्गदर्शन तातूंतल्यान मेळटलें। एक बरो उपक्रम आसा, सगळ्या संस्थांनी अशे तरेन समाजाक खंय तरी फुडें व्हरपाची, तांकां काही गोश्टीची जाणीव करून दिवपाचें काम जें आहा तें सतत करीत रावचें अशें ह्या तांच्या हातूंतल्यान दिसता। पयल्यान पयली प्रुडंट मिडियाचे हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा, कारण लास्ट खेपे आमी एक कार्यक्रम केल्लो आनी तुमी आमची बायट घेतल्या नंतर आमचो खऱ्या अर्थान जी सेवा कितें आसा हें लोकां मेरेन पावली। आमकां खुबशे फोन बीन आयले। आयज आमी हो दीस मनयता जो आमचो कॅलेंडर इयरान आमी नमूद केल्लो आसा, तो म्हणल्यार सिनियर सिटीजन डे। आतां आमचे एज पर कॅलेंडर 3 दीस आमी प्रामुख्यान मनयता, ते म्हणल्यार स्वामी विवेकानंद जयंती, एनवायरमेंट डे आनी आमचो सिनियर सिटीजन डे। सो आयज मुद्दाम आमी ह्या शारदा इंग्लीश हायस्कुलान मनयलो म्हणल्यार आमकां स्पेशल इन्विटेशन आयलें जेन्ना आमी एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करतालो आनी आमी मागीर ठरयलें की ह्या वाठारान आमी बरे तरेचो एक कार्यक्रम करुया ह्या वर्साचो आनी तो म्हणल्यारूच आमी सिनियर सिटीजन अवेरनेस प्रोग्राम, तेजे बरोबर सिनियर सिटीजन कार्ड वितरण केलें। त्याच बरोबर वेगळे वेगळे सिनियर सिटीजन एक्ट म्हणून आसा, तेजेर आमी वेगळे वेगळे म्हायती दिवपाचो प्रयत्न केलो रिसोर्स पर्सन हाडून। त्याच बरोबर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्यो सगळ्यो तरेच्यो स्किमी आमी आयज हांगा रिसोर्स पर्सन हाडून सांगलेलो आसा। त्याच बरोबर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे एक स्टॉली लायिल्ले आसा आमी, जंय आमी तेंचो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो एक स्टाफ जे एप्लिकेशन फॉर्मां घेवन तशेंच फॉर्म फिलींग, तांकां म्हायती दिवप, हे सगळे कार्य हांगा घडलेलें आसा। आनी सेवा ही संघटना गोंयभर वेगळे वेगळे फिल्डान काम करीत आसा, ऑल ओवर गोवा ज्युरिडिक्शन आसा। पूण सद्या एट प्रेझेंट आमी फोंडा तालुक्याचेर 4 कॉन्स्टिट्युशन आमी कमिटी काडलेली आसा, आमचे व्हॉलंटियर गोंयभर आसा आनी ही जी संस्था आसा जे सगळे आमी व्हॉलंटरीली सोशल कॉन्ट्रिब्युशन करता आनी अशे तरेन आमचें गोंयभर काम चालू आसता।